वट्यावर वाय झाले तू केस वयता हे वाट अरे किती कोणता केस वयता मुळा बघा भूत करून सोडी ना बरे तू अगं दांगो काय आपण या दोन्ही या कुईट चढावर हा आणि वो असं तो सुकोल मारला तुला टावर चले वसंती आशात बोय लेटेस्ट स्टाईल कुईच्या ब्युटिशियनला लागी केन्नाच करून जाऊ तिला ओ बरे दिसता मला क्वीन एलिझाबेथाची धाकटी बहीण लुइझाबेथ दिसता तू लुइझाबेथ क्लाउडिया फिरला तुवे किती झालं कितले केस वेतात ते अगं सांगलेली तुका हांवेन वॉस आनी दोतोराक मेळ म्हणून डॉक्टरापासून कितें डॉक्टरान कितें करतलो एक शॅम्पू बरोवन दितलो सजीव तूं जाणा शॅम्पू कंपनी आणि डॉक्टराक ते बेदी असता ताका कमिशन मेळटा जाणा गो तुरी आसतना वॉस आनी दोतोराक मेळ न्हय सांगतलो तो तुका ते केस कित्याक लागून घेता पळय ते आनी अशीच रावले जाल्यार केस वचून एक दीस तूं होटूल जातले होय केस असना होडूल जाले जाल्यार तूं म्हाका सोडटलो पहिले वॉस आनी दोतोराक मेळ मागीर हांव सोडटलो वो धरूनूच रावतलो ते मागीर सांगता अरे बाबा असं मेळटा पूण सजी तुवें आमच्या पुताचे नदर मारले केन्ना तरी कितें जालां गो कितें जाला अरे आमचो पूत वाडोन काजाराचो जाला सांगला ताणी काजार जाता म्हणून तो कसो सांगतलो काजार जाता म्हणून आमी ताका काजार करूंक जाय आसा पूण त्याची गर्लफ्रेंड अरे म्हाका दिसता गर्लफ्रेंड आसा म्हणून रातचो फोनाचेर कुचू करून उलयता तूं म्हाका आयकोंक येता जाऊन दी कोणाची लागी काजार जाऊ दी मुजी कोस्ती झाड पडना फकत सांग ताका जाणटेपणान आमची सेवा करता तसलीच सून सोदून हाड म्हणून होय तसली सून सोदून हाड म्हणून सांगचें तुका दिसता येत्या पारांनी तसली सून मेळटली म्हणून आमकां आख्ख्या गांवांत पासून सोदून गेले जाल्यार कित्याक मेळची ना मुजे माय पाय तूं मेळोन ना कितें रावदिया कितें जालें हांव तुजे उपकार केन्नाच विसरचो ना कसले उपकार केल्यात रे हांवें तुजे मुजी माय कॅन्सर जावन सोंपली तोंडांतल्या रोगांत उमटाली ती केन्ना तिका हात लावून म्हाका सुद्दां वीट येताली पूण ह्या तुज्या हातांनी तुवें म्हजी सगळो मायचो कास्ती काडलो तुजीच माय जालेली आतां कितें जालें तिणें म्हाका जल्माक धाडूंक ना जालें काजार जाली म्हणटूच गोवाची माय जावन आसा आमची माय संजीव आमी चेडवां कितली नशिबोद न्हय कित्याक आमकां दोन माय पाय मेळटा एक माय पाय आमकां जल्म दितली आमकां ल्हान आसतना आमचो कास्ती काडटली ती माय आनी दुसरी माय पाय गोवाची माय पाय ताची सेवा करूंक आमकां मेळटा आगो बाय तूं चिंता तशें सगळ्या सुनांनी चिंतलेलें जाल्यार गोवा माय आनी सुने मदें केन्नाच केस्तांव जावचें नासलें खंयचेय घरांत मामा मामा हे केस किती केला तुवें हांवें केस कितें केले कसली स्टाईल केल्या तुवें नाव कितें ते स्टाईलीचे अरे बाबा तुझे दाणे लागीं विचार दाण्यानूच केल्या ती स्टायल आनी वेल्यान म्हाका कितें सांगता जाणा गोंयच्या ब्युटिशियना लागीं ही स्टायल करूंक जावची ना म्हणून बाबा तूं बरें दिसना रे सारकें मामा ताची येवंक ना स्टाईल अजूनही मार्केटात आतां काबरांचेर फेस केल्या दिसताय बाबा हे चेडू कोण हां मामा ते म्हजे बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड हेच ताचे नाव ओके ते काजार जाता कासारा सांगतायला ती हांव सोदलो ती तुजी व्हंकल आनी काम करता पूण तूं ताका घेवन आयला म्हणून हांव तशेंच सुचमली पळोवन बरें दिसता हांगा ये रे कितें डाडा तुका कोण चुकले रे ती बाय तूं कशें आसा एकदम बरे आसा देव बरें करूं तुम्ही कशी आसा आमी एकदम बरी आसा देवाच्या मोगान आनी आशिर्वादान आमी हे घरांत सुसेगाद आसा बाय तूं जाणा आमी हे घरांत एकामेका पासत जियेतात आरे ह्यो खबरो हांव ताका कित्याक सांगता रे बाय म्हाका एक सांग तुजें काजार केन्ना तुजो न्हवरो खंयचो तूं मोगान काजार जाता वो सोयरीकी मोगान मोगान बेडलाक कितें बेडलात आंटी बेडलाक न्हय आनी कितें पळय सोयरीकेन जालेलें जाल्यार न्हय ती सोयरीक तुका मानवंक ना म्हणून तुवें ती सोयरीक मोडून आमच्या बिनाल्या लागीं काजार जावंक जातालें आमकांय कशी आसली न्हय संजीव होय बाय पूण बाय आमी तुका फोर्स करिना ती सोयरीक मोड म्हणून पूण जाता जाल्यार ट्राय कर सॉरी एक भाव देखल्या काजराची उतर देऊन ताका सोडून दुसऱ्या लागीं काजर
ती आमची सून जावंक ना पूण ताणें सुरू केली आमची खबरां करू आनी फुडाराक लागता आमकां ओगी रावतले देखून म्हाका खुशी ना ताका आमची सून करू तूं कितें म्हणटा होय हांव आनी कितें म्हणटली तूं वडील ह्या घराचो हा. तुज्या उतराक आनी सदांच मान दिला म्हणटच तूं कितें करता तेंच जालें आनी म्हाकाय खुशी ना ताका म्हज्या घराची सून करू पूण आंटी हांव तुजी आंटी रोय आता तू तरी वॉलच ना तुवें म्हाका अंकल म्हणपाची पयलोच रूम दाखयलो तुवें आमकां देखून फुडाराक तूं म्हाका अंकल म्हणचें ना पूण तूं म्हाका दादा म्हणटलें हे सगळे किती ताणी म्हाका सामकेच भिवयले होय मोग म्हणटा आयलीस ताका मोग एकामेकाचो मोग बाय म्हाका एक सांग तुज्या घरांत कोण कोण आसा मामी ना म्हाका पूण डॅडी आनी एक भाव आसा बाय डॅडीचें नांव कितें आर्मान कोता आरमान कोता आनी तुजो डॅडी तू वळखता ताका होय होय बरो वळखता ताका ह्या समाजान नांव आसा ताका क्रोडपोती तो क्रोडपोती ना सर तू फोट मारता बरो मनीस री मोचोडायला फोटीक तो नागवण तो गातकी तो लॉस दिसता म्हाका हांव ताची धूव म्हूण कोणाकूय सांगू आनी आयज ताकाच लागून म्हजो भाव पात्री जावन गेलो न्हू तो काडलो ताका पात्री पोवनातलो जाणा बाय तुज्या डॅडीक हांव बरो वळखता ताणें आपल्या जिवितांत सिरीस म्हणटा ती केन्नाच करूंक ना बोगलाका नागोवन ताका फटोवन दुसऱ्याक घात करून क्रोडपती जाला तो ताची देवाचें बेसां न्हय पूण मालदीस हांव आसतलें म्हाका तुमी पळय ताचे डॅडीची खबर सांगल्या तुका आतां तुका कितें जाय तें सांग ताका बरें जालें ताणें आपल्या डॅडीची असलेच अपमान केला म्हणून आतां तूं कितें म्हणटा रे हांव आनी कितें म्हणटालो तुमी जाव म्हटल्यार जाता गाजर ना जाल्यार सुट्टा ताका तुज्या डॅडीची खोत तूं आमकां लायक जावंक ना पूण आंटी पूण तूं आमकां लायक ना हा? जिवा म्हजो खोशेन बोयला घरांत आयल्या म्हूण मोठी सून जिवीतूच म्हज्या वाडटा खावूंक म्हाका दिसता नेवऱ्यांत घालून चोडे उडोन नाचो नाका सून तुजेर घालूलो सोतून बेश्टीच केल्यात फोकाणा दोरी नाकात मोला हांवें अशें म्हटलां म्हूण लोकांनी आमी दिसवूंक केला एकामेकाक पडेव माय पाय मोगाची एक पोटांत रावची नासतना वतो कितली मोगाल आनी मोय पाशी सून जावन म्हाका गेले वय तुमची स्पोरी मोगाल आनी मोय पासान सांबाळ केली गोय तुमची स्पोरी मोगाल आनी मोय पासान सांबाळ केली गोय हाय तू हांगा आसा हांव तुका ह्या गांवांत सोदूंक पावता रे होय वेगळ्या तरेन पडत गेला आख्ख्या गांवांत हांव तुका सोदूंक पावता तूं जाणा हांव काजार व्हेरी गुड बाबा व्हेरी गुड भुरग्यान मोठे मरे चोड ते आतवार अशें करून चेडवां घेवन भोंवप बरं पयले काजार जावपा जाय कळ्ळो ना चोड जाव काजार जाव बेपा गरज ना पूण जर तुका सांगता बाबा तूं बायल लाटा ती तुगे मांयची पाय सेवा कोत तेसली बायल मांय पाय आदार कोत तेसली बायल कळ्ळो ना भिवपाची कोशिश करस ना हां. म्हाका म्हजी माय पाय पयली आनी सारकें आनी उपरांत म्हजी बाय ओके. म्हजे बायलेक हांव म्हजे मुठ्ठीन दवरतलो कित पणसा विकणारी अरे बायल मोठी जाता अरे तशें न्हय हय. हांवें एक डायलॉग मारला हा डायलॉग होय म्हज्या बायलेक हांव म्हजे मुठ्ठीन दवरतलो म्हणजे म्हाका कितें जाय तेच म्हज्या बायलेन करपाचें हां. म्हज्या बायलेन म्हजी माय पायची सेवा करूंक हय. जाय म्हजे बायलेन म्हजे माय पायक जाय नाका ते सगळे हाडून दिवंक जाय दीस आनी रात ताची सेवा करूंक जाय 8 दिसान गेली पळय अरे सगळे मायलेन करपाचे मायले फुडार ना
अरे तेको माय पायको जाईना ते काम बायलेन करपाचे सगळे माय ते हे शिकलो हे केले तेणे काढप पाहिजे हे शिकलो लागते हा आयफोन सोड Yes, yeah. I didn't get you. तू मला कच ओय हा ए टू सेट प्लॅन करू सर तुई बी बा काय करोस ना सगळे करपा हांव कळे तुगे काजरा माटो घालपा हांव तू फकत बसून राव तू मागचोय ओके माटो घालू हांव होय. मोडू हांव व्हेरी गुड तू फकत मागचोय तुगे काजरा सरळपा हांव तू पिनाका पिपा हांव होय. फकत मागचोय तुगे रोज काढपा हांव होय. उदक पण हांव पाव होय तू काय कोणाका तू फकत मागचोय व्हेरी गुड तू काजार जाव होय. आणि मग करू हांव माय पाहिजे कितें करतात ते आपल्या भुरग्यां पासून करतात आपल्या भुरग्यांक सदांच खुशाल दवरून करतात पूण हे म्हज्या भुरग्यांक कित्याक सोदना तेच म्हाका सोदना आयज पासून देव बरो दीस तुका काय न्हू कित्याक आयलो न्हू माझा पूत कॉलेज शिकता फेल जालो ना फर्स्ट क्लास आहे ना मागीर आता तो इंजिनिअरिंग करू शकतो अरे बाबा लोकांच्या भुरग्यांक म्हज्या घरान हांव इंजिनियरींग शिकयना पूण कोणाची भुरगीं शिकतात कोणी काजार जाता वो कोणाचे ऑपरेशन आसा आनी ते करूंक तांचे लागीं दुडू ना तांकां जुडान दुडू दिवन हांव आदार करता पब्लिकाची सेवा करता हांव समाज सेवा करता समाज सेवा जाणा तूं जाणा आख्खो समाज जाणा आख्खो आमचो गांव जाणा हांव लोकांच्या गोरजेक पावता म्हणून पूण खुद म्हजी भुरगीं नको हांव लोकांच्या गोरजेक पावता म्हणून म्हजी भुरगीं सजवता हांव लोकांक फुटयता हांव लोकांक नागयता म्हणून जर इंजिनिअरिंग कॉलेजीत माझ्या पुताक ऍडमिशन मेळटलें जाल्यार 2 लाख मागतात ते त्या पासून म्हाका 2 लाखाची चड गरज आसली हांव तुज्या रोखडेच फारीक करतलो रोखडेच म्हणजे केन्ना फाल्यां पोरमां तो तुजो पूत इंजिनियर जातो सर्वीस कसली करता मोटरसायकलीचें भाडें मारता हे पळय तोंडाक पळोवन आनी उतराचेर पातयेवन हांव जुरान दुडू दी घराची कागदां दवर नातोर भांगर दवर एका लाखाक म्हयन्याक 10,000 रुपया जूर म्हयनो काबार जावचे पयलीं म्हजो जूर म्हजे लागीं पावंक जाय तुज्यान जातलो वेळार म्हजो जूर फारीक करूं होय हांव करतलो नाजाल्यार म्हज्या पुताक ऍडमिशन मेळचें ना म्हाका म्हज्या पुताक एक व्हडलो इंजिनियर करूंक जाय अरे बाबा तू तुझ्या पुताक केदोय व्हडलो इंजिनियर कर पूण म्हजो जूर म्हजे लागीं तुवें वेळार पावंक जाय कितें हाडला भांगर हाडला वो घराची कागदां हाडल्या भांगर हाडला म्हज्या बायक गुड गुड एक जोक ओके ओके ही 2 कागदां ओके आनी ही एक सरपूण बाबा हाचे जावन जावन 1,70,000 जातले 2 लाख जावचे ना बाबा आनी काय ना म्हजे लागीं काय ना ती पळय पोटात मुदी आसा ना पूण ही मुदी घातल्या सारखे 2 लाख जातले पूण म्हजी उतराची अरे कसले उतर आणि कसली उतराची मुदी घेऊन बसला तुझो पूत एक पाटी इंजिनियर जातोस तुझ्या 10वी बोर्डा मुदी घालतलो ते घालून वर्रान भोंग गांवभर आता पेज वाढला हांगाच राव रोखडोच आयलो हांव 2 लाख घेऊन आतां म्हजी सगळी चिंतलेली कामां सारकी पावतली आयजूच वेतलो आनी म्हज्या पुताचें ऍडमिशन करतलो जुरान दुडू काडूंक जाय म्हण आयलो आगे बुझे माय शी यार किती आमदाय पाय या अरे त्याची बघले जुरान दूड काढो परस तूच राती कचो रूम असं करी दोनला 1.5 लाख आणि सुडाला 2 लाख अरे रे चोरा को भांगार दोल्या पोतून मेडा अरे तू तरी रे चोरा को भांगार दोला पोतून मेळे नु हांव पाय तियात्रीसा होला को बोर्ड लायनी ती आदा जाऊ उबो रावता सारकेच म्हाकायचे तियात्रा बोर्ड होईचे तू कोणता चोर छेडो हांव तेगे चेडो अरे इथे जल्मा येलो परस हांव मुज मायचे पोटा भितर गायल्या भितर राव तयार आय नेवर कम आउट ऑफ द माय पॉट ऑफ द माय स्टमक इतको वायट मनीस इतकं वायट अरे बाबा हेगे खबर सांगतो जाल्यार न्हू हेगे एको भांगार कोण आहा न्हू ट्राक भर भांगार आहा चोरा कडेन तेगे न्हू लोकां लागून मेळोले अरे हेगे बुरकुल न्हू टँकर बोलो आहा हेगे बायल कितू मोगाळ जाणा हेगे बायल कितू बरी अरे हेजे पासून मागो सदां डेली मिसा वयताली खबर जाल्यार पूण लोकांक लागूय ना जाल्यार पूण देवाक मागो वयताली अरे मिसा वय देवा कडेन इगोरची देरा कडेन
वयल्यान ट्राक गेला आनी ह्या चोरान मान उडयल्या जाण मरे येसो 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 हो तो पूण तो कोणा भिना म्हाका भितो तेका कोणा येसो मारला न्हू येसो मारला टॉयलेटान बसोन आसलो हेचो हें करून हे कितें ब्रास घेवन घासताय टॉयलेटाक हे मारता कोण आला रे अरे बुडये काल सगळं नुस्तें बाजारात नुस्तें खातो बिता लोकांक ते कांय मनीस केलो मरे एका चोराक हे चोराक पात्रांव गेलो बेस्ट मनीस तीन चार पाट दिवपा पडा आणि कितलो वगत तू म्हाका खबर सांगता ती कोणाची मुगे पायची ती आणि टॉयलेटात तो ब्रश घेऊन मारलो तो पाय तू पिऊन बसलो पाय चाहिँ टिपू सुल्तान चाहिँ मागचं पाय जाणा तू मन वयर हा हांवें तुका फोट मारल्या पाय हांवें तुका फोट मारल्या तेजे वयले केस हांवें तुजे गायल्या बोगस पाय बोगस केन्नाय फोट मारपा ना रावणी बोगशितलो आं हो चाहिँ कुपानले हात दाखयता हय हचय 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 चेडो कोणे रावता पळय चोयता पास हांगोला चोयता तिका पात्रांव मरे आमगेला बेस्ट मनीस बेस्ट आणि एक लोक पळ पयशे दिवपा हाय न्हू हे लोकांक एक पाण दिलो हे नाही एक पाण दिलो लोकांक लोक ताका लाखान पयशे दिवपाय लाखांनी तुले लाखान पयशे दिवपाय पूण म्हाका 6 म्हयने पगार दिवपा घे. 2 लाख असं देव बरें करून दिता आयज 1 तारीख म्हयन्याची 30 तारीख जावचे पयलीं म्हजो चूर तुवें म्हजे लागीं पावोंक येतो हांव घेवन येतो म्हयन्याच्या म्हयन्याक वेळार आनी म्हजो चूर फारीक केलो जाल्यार हो बऱ्यान सुटलो नादर गेले हाची मांगा सोदून कितलो वेळ जालो हांव तुका रावता म्हणटा कित्याक रावता म्हाका वेनास पडा पूण आयकून कोणाची नांव आई गाडयांची रे पुता तुका खंयची जाय पळय ती सांग चॉयस इज योर्स एका वरा भितर गाडी आमच्या दारांत उबी आसा आम सॉरी डॅडी आरामाच्या दुरवांक कुसरा फोगा मारूंक सोदिना आनी खरें ती आरामाच्या दुरवांची गाडी घेवन वेतना म्हाका एक्सिडेंट जावन मेलो जाल्यार लोक पयलो म्हणटलो पांयच्या पात्याचे फारीक कोण पुतान दिला म्हणून आयज इंटरव्यू गेलो पास जाला आनी फाल्यां तर हांव सर्विसेक वतलो आनी सर्विसेक वचोन येवंक ही पळय हांवें सायकल घेतल्या पळय सायकल अरे बाबा लोक हसतलो रे पुता तुका हांसोंकूच जाय म्हणून घेतल्या ती हांवें सायकल कारण हांसता तितल्याकूय म्हाका सांगूंक जाय ही सायकल तुज्या आरामाची दुरवांची न्हूय पूण म्हाजे कश्टाची म्हणून कोण सांगता हांव लोकांक फडयता म्हणून अरे हांव लोकांचे गोचेर पावता लोक म्हाका आपलो देव म्हणून मानता देव बाबा तुका ही सायकल कित्याक घेवंक जाय आसली रे कित्याक घेवंक जाय आसली तुका सायकल ही म्हजी सोगली गिरेस्त तुजी मरे पुता तुजी डॅडी हांव फक्त पाद्री जावंक ना जाय पूण पाद्री कोण शिकोन आयलो आनीक ही तुजी गिरेस्तकाय लोकांक नागोर एकठांय केलेली म्हूण जाण जावनूय हांवें ती आपणाक फुटल्यार म्हाका पयले पातो बाबा कोण सांगता रे आनी केक जाणा तुज्या कुस्तार हांव उदक पासून उपयोग करना केन्नाच हेच प्रॉब्लेम जाता म्हाका म्हज्या घरान म्हजे येदे व्हडले गोर म्हजी येवली गिरेस्तकाय आनी म्हज्याच कारण म्हाका रेस्पेक्ट ना तूं फाल्यां सांग पळय आनी कसले सर्विसेक वतलो त्या म्हज्यान जाणा जावंक जाता फार्मासीन सेल्स बॉयाची सर्वीस सर्विस बॉय आनी तूं अरे बाबा तुका सर्विस कित्याक करूंक जाय रे पुता ही जाणा तुका ही म्हजी सगळी गिरेस्तकाय तुजी म्हणून बाबा लोक म्हाका देव म्हणून मानतात हो समाज म्हाका देव म्हणून मानता आनी तुमी कित्याक सोदना ते बाबा म्हाका तुकाच कित्याक हो लोक एका फातराक गायेक माकडाक आनी सर्पाक पासून देव म्हणून मानतात कित्याक ते जाणा तूं कित्याक कित्याक